ओव्हरटाईम मेळना म्हूण मडगांव पालिकेच्या संपार गेल्ल्या कामगारांनी थोड्याच वरां भितर संप फाटीं घेतलो. फातोड्डेचो आमदार विजयान खंय मध्यस्थी केली. कामगारांक ओव्हरटाईम दिवपाचो निर्णय खंय फाटल्या मंडळान जुनांत घेतिल्लो. मात जुनांतले बसकेचे मिनिट्स अजून पास केल्ले नात. बाकीचे सगळ्या थारावाचे मिनिट्स ऑगस्टांतूच पास केले. मंडळाक ओव्हरटाईम दिवपाचोच ना म्हूण कोणूच जाग माग करिना असो कर्मचाऱ्यांचो आरोप. ऑडिटान कितें ऑब्जेक्शन काडलां की 6 पे प्रमाणे ओटी इतली दिवपा मेळना. तुमगेले कितें कायदे आहा ते आमकां कांय खबर ना. तुमी आमकां एक सर्क्युलर काडून सांगपाची न्ही बाबा अशें आहा म्हणून. सो सीओ कितें म्हणपालो, आमी म्हणपालो ते एक स्टँडींग कमिटी मिटिंगे घालता. सो आमी ओग रावले तुमगे कायद्या कितें आसता कर. आमकां एक्चुअली हांवें सीओक सांगिल्लें स्टँडींग कमिटी मिटिंगे घालपाची गरज ना. सिंपल तुवें आमकां ऑर्डर दिल्या काम कर म्हणून आमी काम केलें. आमकां पयशे फारीक कर न्ही. वेन यू से दॅट वेन देर इज नो वर्क नो पे, वेन यू वर्क यू शूड पे. तुमी आमकां काम कर म्हणून ऑर्डर काडटात आनीक पयशे काम करतकीच पयशे फारीक करनात. मागीर कितें आहा काम करून फायदो कितें आहा. आनी हे बारीक लोकांचे पयशे हे गार्बेज वर्कराचे हे जो घाण करून मडगांव सिटीज क्लीन दवरतात आनी लोकांनी जिवन लायफ हेल्दी दवरतात. ह्या लोकांचे पयशे हाडून दवरता तूं. आमदार विजय सरदेसायच्या मध्यस्थी उपरांत कर्मचाऱ्यांनी संप फाटीं घेतलो. आज आमी एश्युरन्स दिल्ली 5 तारखेक फॉर्म करून आज आमी एक चान्स दितात तांकां रावतात. तें जातकच स्टँडींग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करची पडटा. स्टँडींग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करपाक म्युनिसिपल एक्टा प्रमाणे जे कितें मिनिमम टायम पिरियड आहा तो आमी करून जेन्ना स्टँडींग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जातली पयले मिटिंगेक सगळे इश्यूज विथ रिगार्ड टू लेबर वेलफेअर आमी अनिला बरोबर बसून रिजॉल्व करता. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. फातोर्डा फॉरवर्डाचे गोवा फॉरवर्ड जावंक शकता हाचे स्पष्ट संकेत विजय सरदेसायन दिल्यात. काँग्रेसी वांगडाय भासाभास करतले मात तांकां नवे उमेदवार दिवचे पडटले. मगोक जर भाजपाक सोडूंक जाय जाल्यार तांणी डिसेंबर मेरेन निर्णय घेवचो अशी डेडलायन विजयान दिल्या. काँग्रेस मात राजकीय पक्षा परस सोशल क्लब जाल्ले भशेन वागता. वेंचणुको लडोवपाचे सोडून सगळें करता. ही भुमिका काँग्रेसीन सोडची असोय सल्लो विजयान दिला. जे भशेन आपले म्हळ्यार म्युनिसिपालिटीज इलेक्शन पळयात तातूंत तांचें हें आशिल्लें की आमी पार्टी वायज आमकां इलेक्शन नाका. आतां आमी दोन कडेन पळोवया. आमी झेडपी टायमार तेंच आशिल्लें. झेडपी टायमार पार्टी वायज जालें आनी इंडिपेंडंट आमदारांनी बीजेपीक मार दिलो. बरोबर. आतां पार्टी वायज जालें ना आनी पडते इंडिपेंडंट आमदार बीजेपीक मार दिता. वेरएज द काँग्रेस कन्सिस्टन्सी इज नॉट देयर. काँग्रेस फकत आमदार आपले सट्राप्स आपले म्युनिसिपालिटी घेता आनी बसता. सायडीन ती म्युनिसिपालिटी जिखोवंक सोदना. सो हाजेर अशें दिसता की काँग्रेस इज नॉट बिहेविंग लायक अ पॉलिटिकल पार्टी. It is either a union of individuals or it is like a social club which wants to oppose everything. When you say party-wise election, they say we are opposed to it. When you say no party election, still you don't participate in it. So, yeah, ये अर्थ कितें? What is your deadline for MGP to quit? Beginning with New Year. नवे वर्साक नवे कितें तरी जावचें. ना जाल्यार ते चुकतले. They'll miss the bus. So if MGP wants to catch the bus, they have to catch it fast. They have to catch it in the first day of the new year. Yes, it will be very nice. Last, it is new party of Vijay Sardesai and not Ghar Wapsi to Congress. No, I am not saying anything. I am saying that let time take its toll. I am talking about a grand opposition alliance now at the moment, and I am leaving it to the people to direct us. See, I may be the facilitator. But it is the people who have to move. All options open. All options are open basically to fight the BJP. The option of joining the BJP is not there. Correct. They're nuts. It is no. The option of joining the Congress is open. No. I'm not saying the option of joining the Congress is open. But the option of doing business with the Congress, when you are taking forward the task of Goa forward, is always open. अकुशळ कामगारांक कमीत कमी दिसवडो 215 वयल्यान वाडोवन 284 रुपया करपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आसा. मात ताका कामगार संघटना तयार नात. कमीत कमी दिसवडो 600 रुपया जाय म्हणून गोवा कन्व्हेन्शन ऑफ वर्कर्स मागता. कामगारांचो कमीत कमी दिसवडो थारावंक मंगळारा पर्वरे सचिवालयांत बसका जावपाची आसा. तुम्ही जाणा आसतले की सरकारान मिनिमम वेज प्रपोज केल्या आनी ती मिनिमम वेज 215 रुपया वयल्यान 284 रुपया अकुशल कामगारांक आसतली म्हणून फायज केल्ले आसा. अजून नोटिफिकेशन येवंक ना पूण दॅट इज द प्रपोजल ऑफ द गव्हर्मेंट. आतां 284 रुपया मिनिमम वेज सरकारान जर फायज केली अकुशल कामगारांक जाल्यार गोंयच्यो सगळ्यो कामगार संघटना ताका विरोध करता. कित्याक 284 रुपयान
कामगार आपले बेसिक नीड्स जे आसा ते पुरे करूंक शकना. सगळे ट्रेड युनियन्साचे डिमांड जाता ते 600 रुपीज जावपाकूच जाय आनी लेस दॅन 600 रुपीज पर डे आनी लिंक टू कन्झ्युमर प्रायस इंडेक्स तो आमकां जायच, ताच्यात कमी आमकां एक्सेप्टेबल आसचें ना. 4 तारखेर मिनिमम वेजाची मिटींग आहा सेक्रेटेरिएटाक. टोटल कमिटी जे मिनिमम वेजाचे मेळटा आमी मालकांक उलो मारतात, सरकाराक उलो मारतात. We appeal to the Chief Minister, act like statesmen. घेऊया एक विराम.